मार्चच्या पयलीं जे कोणी बुकींग केल्लें ऑलमोस्ट ते अबाउट आज आमी 327 मनशांक आज सबसिडी डिस्ट्रीब्यूट करता. त्या वेळार जेन्ना सबसिडी डिक्लेअर जाली त्या नंतर इमिजिएट कोवीड आयलो. पूण प्रश्न हे सगळे कडेन आसा. टॅक्सीवाल्याक सबसिडी दिवपाक जाय, स्कुटरीक दिवपाक जाय, मोटरसायकलीक दिवपाक जाय, पूण 50 लाखां वयली गाडी जेन्ना कोणी घेता ताका सबसिडी आमी दिवची काय कितें होय प्रश्न आमच्यान आयलो. ताचें आन्सरूय तुमी दिवपाक जाय. कारण शेवट हो पयसो जो आसा सबसिडी दिता तो लोकांचो पयसो आनी तो योग्य रितीन योग्य कडेन वचपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. आनी त्या खातीर तो प्रश्न धांदली जाता. खूब जाणां दिसता आमी सबसिडी बंद करता. आमी सबसिडी बंद करता. वी हॅव स्टॉप इट फॉर सर्टेन रिजन्स. आमी अजून 15 कोटी रुपया सबसिडी दितले म्हणून डिक्लेअर केला. अनदर 7 crores in say month of December or January will be released. In next 2 weeks a tender will be floated for charging. आमकां आमचोय प्रॉब्लेम जाता की युनियन मिनिस्ट्री जे कितें आमकां दिता त्या प्रमाणे आमी वचचें पडटा. आनी त्या खातीर आमी आतां सेपरेट डिसिजन घेतलां की चार्जिंग स्टेशन आमचे गोंयकारांक मेळपा खातीर त्या खातीर आमी कितें करचें तेंय आमी पळोवपाक लागले.